विश्व कोंकणी केंद्राचे समस्त वीक्षक वर्गांक CA साधक ह्या एका कार्यक्रमाक हार्दिक स्वागत. आयचे ह्या संवादांतू आजी आमगेलोटो हांगा आसती CA अश्विनी पै. तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. हांगेल एक परिचय तुमगेल मुखार दवरूंक इच्छी पावता. CA अश्विनी पै हांनी सतीश पै आणि आशा पै हांगेल्या दंपतीला पुत्री. सतीश पै हांनी युनियन बँक ऑफ इंडियाचे मॅनेजर जावन घेवन आता निवृत्त जीवन करता सती. तशीची तांगेला आवसू आशा पै हांनी होम मेकर. अश्विनी हांनी मंगळूराच्या कॅनरा कॉलेजांतू उत्तम श्रेणीरी BCom पदवी पूर्ण करून पदवी करतानाची नोव्हेंबर 2017 हांनी CA CPT कंप्लीट केलेलं आसा. तशींची मुखारी CA इंटरमिडिएट मे 2019 कंप्लीट करून APSB and असोसिएट्स म्हळ्यार संस्थेंतू CA संतोष प्रभू हांगेल्या मार्गदर्शनारी 2 वर्स आर्टिकलशिप कंप्लीट केलेले. ताजी मुखारी 1 वर्स MRPL ऑरोमॅटिक कॉम्प्लेक्सेस म्हणजे एक संस्थेंतू हरीश शेट्टी म्हळ्यार हांगेल्या मार्गदर्शनारी 1 वर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग केलेलें आसा. हांगेल एक विशेष म्हळ्यार हांनी CA CPT, CA इंटर आणि CA फायनल तिन्ही स्तर प्रथम प्रयत्नारी पूर्ण केलेलं आसा. अश्विनी, प्रथम जावन तुमगे लागी निमगुचे ह्या देशांतू एक CA म्हळ्यार एक ताका विशेष जाल्लें स्थान आसा. त्या एग्जाम्स म्हळ्यार साधारण जनांक कसले एक मनान तसं म्हळ्यार एग्जाम म्हळ्यार भारी कश्ट म्हळ्यार असले एक एग्जाम कंप्लीट केल्यार तुमकां आजी कशें दिसता आसा? ओके, सो मस्त खुशी जाता सर क्लियर कोण जातरी. सो आमगेल रिजल्ट आयल 10th January. हांव लेकीन रिजल्ट लेट येता म्हणून सो म्हाका गोत नाशिल्लें 9:30 ते रिजल्ट आयला म्हणून. सो म्हज्या फ्रेंडान कॉल करून म्हाका सांगेल रिजल्ट आयला. सो पळयलें रिजल्ट पास पळयला आनी पुरा जन खुशीर आशिल्ले घरान. तूं फूल खुशीर आशिल्ली. CA पूर्ण केलेलं एक खुशी विवरण करूं जायना न्हय? ओके, आजी तुम्ही CA म्हूण केला तुमगेलें हें जर्नी आजी सुरू जालेलें न्ही. हाजे फूड मस्त काळ फूड दाखोवन जाला. तुम्ही CA जर्नी कशी सुरू केल्या आणि तुमकां ह्या जर्नींतू तुमकां सपोर्ट केलेले मस्त चेअर केलेले हांगेल बघे थोडे सांगेत. सो हांव CA स्टार्ट केलेलें BCom फायनल इयर आसतना. हांव फायनल इयर आसतना आमकां अकाउंटन्सी, फिनान्शियल मॅनेजमेंट, कॉस्टिंग तसले सब्जेक्ट म्हाका मस्त दिसले. सो हांव लेकलें लेट्स गिव CA अ ट्राय. तशें हांव लेकिन हांव डायरेक्ट एंट्री थ्रू वचना, हांव CPT थ्रू वता म्हणून. सो नोव्हेंबर CPT बरयला. 3 क्लासेसान तूं कोचिंग घेतला. ते क्लियर कोण जातरी मेगेल नेक्स्ट टायम नोव्हेंबर 18 ड्यू आशिल्लें. बट मेल 6th सेम ऑलरेडी स्टार्ट जालें. सो म्हाका तेदन रेजिस्टर करूंक जाय इंटराक. तशें हांव एक वेळा BCom जाली कुडले 3 क्लास वापस इंटर क्लास घेवन मे 19 बरयलें. सो मे 19 क्लियर जावन मागीर आर्टिकलशिप स्टार्ट केलं. ताजे नंतर 1.5 years नंतर म्हाका दिसलें म्हाका इंडस्ट्री वचूं का म्हणून. सो दॅट इन डेप्थ म्हाका नॉलेज जाय म्हणून. तशें हांव इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग केलें. ताजे नंतर नोव्हेंबर 22 CA फायनल दिलें. सो बिगेस्ट चियर लीडर म्हणजे कोणी एक पर्सन नाची, मस्जन आसाची. अँड फॅमिली सपोर्ट आशिल्ले, मेंटर्स सपोर्ट आशिल्ले, प्रिंसिपल सपोर्ट आशिल्ले, विंगड पार्टनर्स सपोर्ट आशिल्ले, फ्रेंड्साले सपोर्ट आशिल्ले. अँड इंडीड सेल्फ मोटिवेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग. ओके, आजी तुम्ही CA आर्टिकलशिप कंप्लीट केला म्हणून सांगलें आणि ताजे वटू तुम्ही एक विशेष केलेलं म्हळ्यार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. मंगळूर तसले पेंटेंतू चर्तेजन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग म्हणच्याक वचनात. इत्या म्हळ्यार हांगा ऑप्शन्स लिमिटेड. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग म्हणजे एक लेखाचे एक 2 की 3 फर्म अशें पुरोती, कंपनीज अशें पुरोती. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खातीर भायर वचपा पडटा. तशें आसतना तुम्ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूं का म्हणून इत्या लेखलें. आणि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आणि आर्टिकलशिप हाजी दोन हाजे मध्ये व्यत्यास आमगेल्या वीक्षकांक. ओके, सो आर्टिकलशिप इज ऑल्सो नेसेसरी. तुका इंडस्ट्री बागे कोळका स्टार्टिंग आर्टिकलशिप इज वेरी मच इम्पॉर्टंट. सो तुका आर्टिकलशिप जनरली पूरा कळटा, टॅक्सेशन पूरा कळटा. बट तू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग येता वच म्हळ्यार तुका स्पेशलायझेशन जाय जाल्यार. सो 1.5 year नंतर म्हाका दिसलें म्हाका इंडस्ट्री कोर नॉलेज जाय. सो म्हाका इंडस्ट्री इंट्रस्ट आशिल्लें. म्हाका कोळका आशिल्लें एक ऑडिटी पॉयंट ऑफ व्यू कशी बुक्स प्रिपेर जाता, इंटरनल कंट्रोल्स कसो आसता एक कॉर्पोरेटान. तूं
सो ताका हांव लेकले इंडस्ट्री म्हाका वचका म्हूण आनी म्हाका फायनान्सांतू वचका आशिल्लें सो हांव OMPL चूज केलें आनीक कसं म्हणचे म्हळ्यार आतां इंडस्ट्रियल ट्रेनींग एन नंबर ऑफ फिल्ड्सान स्टार्ट जालां रिसेंटली BCG तांणी मॅनेजमेंट कन्सल्टिंगा समेत इंडस्ट्रियल ट्रेनींग स्टार्ट केलां सो कोणाक इंट्रस्ट असले रे फर्दर फुल स्पेशलायजेशन वचका जाल्यार मॅनेजमेंट कन्सल्टंटचे जावन तेन्ना BCG के जॉइन जावेत ओके तुम्ही म्हणल्यार तुमकां ऑडिटी पॉयंट ऑफ व्यू देखून एक पळोवका आशिल्लें म्हणून ऑडिटी पॉयंट म्हळ्यार तुम्ही हाजे फुडें आर्टिकलशिपान कसं केलें ताजे कंप्लीट ऑपोजीट तुमकां हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कसं पुरो शिकूं म्हणलें कशी जाल्लें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग म्हणून ओके सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगांतू हांव इनिशियली आशिल्लें अकाउंट्स पेएबलांतू आनी तांत आमकां इंडियसा नॉलेज मस्त यूज जालें बिकॉज ते आम CA फायनल्सांतूय आसता मागीर डायरेक्ट टॅक्सेशन ताजे नंतर आमकां मर्जर हे समेत आमकां कळ्ळें इता म्हळ्यार आमी जॉइन जातना MRPL आनी OMPL मर्ज जाता आशिल्लें सो आमकां मर्ज्ड फिनान्शियल्स कशें प्रिपेर जाता तावें कळ्ळें एंड ऑल्सो ते इंटरनल कंट्रोल्स कशें आसता कशें वर्क जाता आनी रिपोर्टींग कशें जाता आमी आमगेले सिनियर्सां रिपोर्ट करून मागीर लास्ट CFO रिपोर्टींग कशें हायरार्की आसता त्या पुरो कळ्ळें ओके आतां तुम्ही कोचिंगा वचून घेवन CA प्रिपेर केलेलें इंटरमिडिएटा म्हणटना फायनलाक तसं कसं न्ही हेल्प घेतला की ना तुम्ही सेल्फ स्टडी केलेलें सो फायनल्साक हांव कोचिंगा वचचें न्ही हांव सेल्फ स्टडी केलेलें फुल्ल एक सब्जेक्ट सोडून दॅट इज ऑडिट ताका हांव एक पेन ड्रायव्ह क्लास हाडयलेलें बदल्यान पुरो हांव सेल्फ स्टडी केलेलें ओके तुमगेले आतां CA कोचिंग आनी सेल्फ स्टडी आतां चडतेची चेडूं कसं करता म्हळ्यार कोचिंग जावकाची म्हणून घेवन एक आमगेले मत्यांत आसता तुमगेले हाजे बग्गे व्यूज कसं ना म्हळ्यार CA कोचिंग वचोका की ना सेल्फ स्टडी करून घेवन CA एग्जामाक दिव येता म्हणून तें एक इंडिविज्युअल चॉयस म्हणून येता कोणाक कोचिंग मस्त कम्फर्टेबल आसता आनी कोचिंगाक वचत इवन सेल्फ स्टडी कर जाल्यार सेल्फ स्टडी कोर येता ते रेफरन्स मटेरियल पुरो आसता एंड युट्यूबा तूं कॉन्सेप्ट्स पळयत सो विच एवर सूट्स यू तूं तांत वचत ओके CA म्हणटना ಕೆಲವು सब्जेक्ट्स मस्त वजूचे आसता एक 8 सब्जेक्ट आसा ती तांतूं तुमगेले मोस्ट लव्ड सब्जेक्ट आनी मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट खंयचे सो म्हगे लव्ड सब्जेक्ट एक फिनान्शियल मॅनेजमेंट आनी एक आमकां स्ट्रॅटेजीक कॉस्ट मॅनेजमेंट म्हूण आशिल्लें सो ताजे कॉन्सेप्ट मस्त प्रॅक्टिकल आशिल्लें एकान वॅल्युएशन मर्जर एक्विजिशन आशिल्लें सो तें म्हाका मस्त इश्ट आशिल्लें आनी एकान बिजनेस मॉडेल्स पुरो आशिल्लें सो तें म्हाका मस्त इश्ट आशिल्लें आनी खंयची म्हाका इश्ट नाशिल्लें की लॉ कित्याक म्हणल्यार तें मस्त उडगास दवरचें आशिल्लें आनी तें थियरी आशिल्ली सो म्हाका चिके दूर आशिल्लें हांव तांतूं ओके थियरी जाल्लें मागीर कश्ट जाल्लें म्हणटा तुमी आतां त्या थियरीक तुमी कशी प्रिपेर केल्या म्हळ्यार आतां आमगेल्या विक्षकांक कळका आतां आमी खंयचे एक सब्जेक्ट जायना म्हणून घेवन करतना ताका तें वजूच कशी म्हणचे एक प्लॅन एक्शन प्लॅन करून आसतात आमी तें तुमी कशी ओवरकम केलें म्हणचे एक ओके सो आतां एग्जाम्पल लॉ हांव कशें केलें म्हळ्यार हांव एक रेफरन्स नोट्स हाडयलेले मागीर ICA मटेरियलान मार्क केल्ले कसो पुरो इम्पॉर्टंट म्हळ्यार 1.5 डे पशी फुडें आमी कसो वाचका हांव त्या मार्क केल्ले आनी सेक्शन्स पुरो बरयले सेक्शन्स कोट कोर येता एग्जामांतू सो तशें हांव त्यात पुरो डेली थोडे वाचून मागीर तें आय कूड रायट द एग्जाम इन मायंड ऑफ दिवस वाजिल्ले निमित्त तुमकां तें उडगास वरलें आनी मुखार एग्जामाकय शिकवणेक उपयोग पडले तशेंच एग्जाम म्हणटना सुरवेक एग्जाम लिवार वताना वचूचें की ना तुमी हाजी फुडेंची सूर केला ओके सो म्हाका एक्चुली आर्टिकलशीप आसतना वाजूच्या जाय न्ही सो म्हाका एक 4 मंथ स्टडी लिवा पशी फुडें हांव डेली लायब्ररी वता आशिल्ली सो तेदन दाखून हांव सेल्फ स्टडी स्टार्ट केलें मागीर हांव 4 मंथ स्टडीन तूं फूल एफर्ट्स घाल्ले सो तेदन हांव मस्त वाचिल्लें आतां तुमगेले दिवसाची एक दिनचरी म्हळ्यार रुटीन कशी आशिल्ली एग्जामान तूं एग्जामाचे फुडें म्हळ्यार आर्टिकलशिपा वताना एग्जाम स्टडी लीव घेतले नंतर तुम्ही कशी टाइम मॅनेज करतली स्टडी लिवा पशी फुडें हांव इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करतना आमी एक मंगळुरा येतना एक 6:30 जाता आशिल्लें सो ताजे नंतर हांव लायब्ररी वता आशिल्ली केदन जात की केदन लेट ते बसचें आशिल्लें की तेदन हांव वचना आशिल्लें लायब्ररीक मागीर तेदन हांव जस्ट ग्रूप 2 स्टार्ट केलें यूट्यूब क्लासीस सेल्फ स्टडी करूंक सो मागीर ग्रूप 2 ऑलमोस्ट जून 30 भितर जाल्लें जुलय फर्स्टाक हांव लेखलें ओके हांव फर्स्ट ग्रूप दिना ओन्ली सेकेंड ग्रूप दिता म्हूण देन मात जुलयान तुमगेलें जाल्लें अगेन सेकेंड ग्रूप वापस रिवायज जाल्लें सो हांव लेखलें 3 म्हयने सेकेंड ग्रूप कसलें वाजूचें सो हांव
वेंट टू फर्स्ट ग्रुप. सो स्टडी लीव वेळार हांव कसो करचें स्टार्टींग हांव 8 hours वाजीचे आशिल्ली जुलय ह्या वेळारी. बट ऑगस्ट म्हाका रियलायज जाल्लें मेल फर्स्ट ग्रुप आनी के फूल 4 सब्जेक्ट आसा. सो तशें जावन हांव एक्स्ट्रा आवर्स डिवोट केले. सो ऑलमोस्ट 14 hours हांव डिवोट करता आशिल्लें फ्रॉम ऑगस्ट टिल ऑक्टोबर. ओके. इतलें तुमी वाजीत आशिल्ली 14 घंटो. तुमगेले घराचेंगेल सपोर्ट जेवो तुमगेले सिनियर्स जेवो तुमगेले प्रिंसिपल ऑफिसान हांगेले सपोर्ट कशी आशिल्ली तुमगेले इडी CA कोर्सा वेळार? ओके. सो फॅमिली सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तांगेले सपोर्ट मस्त आशिल्लें. लायक वेन एवर म्हाका केन्नाय डावन फील जाता म्हाका दिसताच ओके ह्या कशें की कॉन्सेप्ट म्हाका कळटा ना म्हूण. सो तांणी म्हणटा आशिल्ली तूं कोणाले गिनीम घी जो कोणी पूण सिनियर्सान ऑफकोर्स बरो नासता. सो तांकां गोतूच कशें तें प्रिपेर करता. सो तशें सपोर्ट आशिल्लें. मागीर प्रिंसिपल जाल्यार हांव उलयत आशिल्ली. सो तो मोटिवेट करता आशिल्लो तूं कशें वचयत खंयचे एक सब्जेक्टाक तुका प्रॉब्लेम असले कशें वचयत हाव टू अप्रोच इट. ओके. आता CA एग्जाम वजिताना तुमगेले कसाने विंगड हॉबीज आशिल्ली की ना तुमी खंयचे विंगडान तो टायम डिवोट करतली? ओके. सो हांव बुक्स वाजीत आशिल्ली अपार्ट फ्रॉम एकेडेमिक्स. सो केलो सेल्फ मोटिवेशन बुक्स आशिल्ले ज्यो फिक्शन थोडे वाजीत आशिल्ले फूल वाजिनाशिल्ले. सो दॅट मेल मायंड काम आसता आशिल्लें नातल्यार हांव वॉक वता आशिल्ली. सो रिलॅक्सिंग मायंड. देन अगेन हांव तातूंत फस्ट स्टडीजाक बसता आशिल्ली. म्हळ्यार हॉबीज अशी एक अगत्य म्हळ्यार तुमगेले नित्याचे एक वज्जूचे केन्नाय आशिल्ले ताजे वट्टू एक हॉबीज म्हणचे इम्पॉर्टंट आसा म्हणून तुमी सांगता आसा ती. आतां तुमगेले मुखावयले प्लॅन्स कशी आतां CA क्लियर जाला मात्र तुमी खंयचे जॉबाक एप्लाय केला की ना प्रॅक्टीस वचचे की ना इतर खंयचे ऑप्शन्स ओपन दवरला? आतां सद्याक एम्प्लॉयमेंट वच्चे प्लॅन. प्रॅक्टीस सद्या नो प्लॅन्स. फ्युचर मी प्रॅक्टीस म्हळ्यार कोड्यालान तू की ना विंगड गांवान तू? हांव तें आनी खंय थिंक करनी. सो सद्या एम्प्लॉयमेंटच. एम्प्लॉयमेंट खंय कोड्यालान? नो एम्प्लॉयमेंट हांव ऑप्शन्स ओपन दवरला खंयचे प्रिफर्ड लोकेशन म्हण. आजीक हे संवाद कार्यक्रम मुक्ताय जाता. हे संवादान तू भाग घेतील तसले CA अश्विनी पै हांकां समस्त वीक्षक वर्ग आनी विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन तुमकां हार्दिक धन्यवाद सांगता. म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या विश्व कोंकणी केंद्राक थँक्यू. इतले वेळू हे CA संवाद वीक्षण केलेल्या सर्व वीक्षकांकय धन्यवाद.